पेडणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार प्रवीण आर्लेकरान तिरंगो हुबोवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। ह्या वेळार पेडणेचे नगराध्यक्ष माधव शणै देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो। आणि त्या स्वातंत्र्याक लागून ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ज्या लोकांनी आमच्या देशाक लागून बलिदान दिले तांकां पहिले हांव नमन करता। आज भारत देश आमचो अमृत महोत्सवी म्हणजे 75 वर्सां आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याक पूर्ण जाता। आज पूर्ण जातना, आज आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याक पूर्ण जातना आम्ही आज सगळे भारत देशांतले सगळे नागरिक त्याच जोराचेर आम्ही आज हे सगळे स्वातंत्र्य भोगतात, सुख भोगतात। ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ज्या सैनिकांनी आपल्या छातीचेर गुळयो घेवन आमकां हे स्वातंत्र्य दिलें तांकां लागूनच आज आम्ही आज हे सगळे पळयतात। आज आमचो देश 75 वर्सां जाली। आमच्या गोंयांत स्वातंत्र्य हे उशिरा मेळ्ळें 14 वर्सां नंतर, पण आज देशाचे आणि गोंयचे आमचे जे आज सगळे डेव्हलपमेंट आसा तो आज जायत आसा।